लोकसभा वेंचणुकेचो निमणो टप्पो लागीं पाविल्लो आसतनाच गरमेचो पारो बरोच वयर चडिल्ल्याचें दिश्टी पडटा। दिल्लीत सूर्य आग ओंकता अशें म्हटलें जाल्यार तें चुकीचें थारचें ना। दिल्लीत बुधवारा सगळ्यांत चड म्हटल्यार 52.3 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली। दिल्लीत नोंदयल्लें हें आतां मेरेनचें सगळ्यांत चड तापमान जावन आसा। दिल्लीत आयज मेरेनच्या सगळ्यांत चड तापमानाची नोंद जाल्या। देशातले आता मेरेनचे सगळ्यांत चड म्हळ्यार 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची दिल्लीत नोंद जाल्या। इतल्या व्हडल्या प्रमाणात नोंद जाल्या ह्या तापमानाक लागून बुधवार सगळ्यांत उष्ण दीस म्हणून नोंद जाला। दिल्लीत मे म्हयन्याच्या निमाणे कडेन तापमानात बरीच वाड जाल्या। खर वताक लागून हवामान खात्यान फुडले 2 दीस रेड अलर्ट जारी केला। Delhi recorded India's highest ever temperature today, severely affecting normal life. The sweltering heat is causing significant hardships, particularly for the elderly, sick and the homeless. Even air conditioners are struggling to cool the air. People working outdoors are the worst affected. In the afternoon, Delhi's roads are deserted as people prefer to stay indoors. Forecast predicts temperatures will continue to rise in the coming few days. Bureau Report, Gomantak TV.